हांव फोटोग्राफी येवन आजीक 40-45 इयर्स जाले. हांव SLC हितू शिकतना आमगेले एक कंकनाडी तूं म्हगेले अन्न एक स्टुडियो आशिल्ले. स्टुडियो म्हणल्यार तूं आत्तां म्हण की पॉश सलपुरा न्ही, सना स्टुडियो थंय हांव न्हू तेन्ना आशिल्लें कसं म्हणल्यार ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी. थंय तूं आतां फोटोग्राफी पळयत पळय आतां आमी चट फोटो काडटा पळय तसलें ना तेन्ना. 25-20 जेन्ना 30 जेन्ना आशिल्लें आसा त्या दिसान तूं एकल्यान दोळ मडचिल्यार फोटो कोणाकय धाडटा. नमस्कार. विश्व कोंकणी पॉडकास्टाक तुमकां स्वागत. आयचे आमगेले गेस्ट जावन आसा अन्नू मंगळूर. अन्नू मंगळूरा विशयी कोणाक वतना एक सुदीर्घ जावन आशिल्ले 46 इयर्साचे फोटोग्राफी क्षेत्रांतलो एक सुदीर्घ अनुभव तागेलो. आजी अन्नू तुका हे पॉडकास्टाक स्वागत करतास. नमस्कार. अन्नू फोटोग्राफी म्हळ्यार एक खाल एक जनांगेले विंगड तांगेले फंक्शनाचे एक तांगेले खंयचे कार्यक्रमाचे तांगेले उडगासा क्षण एक कॅप्चर करचे मात्र नाही. ताजी ओटूची तूं एक त्या सन्निवेशाचे एक साक्षीभूत जावन आशिल्लें एक मनीस जावन आसता. म्हळ्यार तूं साक्षी ताचे, तूं एक एविडन्स, तूं एक विटनेस त्या एक पर्टिक्युलर एक क्षणाची विटनेस जावन आसा. सो तुगेले सगळे लायफान एक तूं म्हणलें 46 इयर्साचे 46 इयर्सां भितर तुका असंख्य जावन आशिल्ले असल क्षण तुगेल्या लायफा भितर येवन आसचे पुरो. आजी तुका हांव ह्या स्टुडियोंत वपास एक स्वागत करता. तुगेले अनुभवाचे एक्सपिरियन्साचे उडगासाचे काणयो म्हाका आमकां आजी आयकुचे आसा. तुगेले अन्नाल काणयो, तुगेले अन्नाल टायमाचे म्हळ्यार तुगेले अन्नान प्रभात स्टुडियो स्टार्ट करून मागीर तुगेले जर्नी प्रारंभ जाली त्या विशयार सकट आमकां आयकुचे आसा. सो कशी स्टार्ट जाली जर्नी? हे जर्नी कशी म्हळ्यार हांव फोटोग्राफी येवन आजीक 40-45 इयर्स जाले. 45 इयर्स हांव SLC हितू शिकता आशिल्लो. SLC तूं शिकता आसतना आमगेले एक कंकनाडी तूं म्हगेले अन्न एक स्टुडियो आशिल्ले. स्टुडियो म्हळ्यार तूं आत्तां म्हण की पॉश सलपुरा न्ही, सना स्टुडियो. थंय हांव न्हू तेन्ना आशिल्लें कसं म्हळ्यार ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी, कलर येनी ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी. मागीर फिल्म स्लायड्स, मागीर इवन कमर्शियल फोटोग्राफीन तूं चॅक बूक आनी तूं पळोवन आसतना तेन्ना ते चॅक बुकाक घालची नांव आसतात आनी ते सिंडिकेट बँक म्हळ्यार सिंडिकेट बँक म्हणून ते पुरा ते हातान ड्रॉ कर न्हू ताचे एक आर्टिस्ट आमगे लागीं घेवन येता आशिल्लो. ते एकाची आमी फोटो काडो तातूंत मल्टिपल कॉपीज कर न्हू, पेस्ट कर न्हू, ते एक शीट कर न्हू, आर्टिस्ट ते स्कॅन कर न्हू कसं म्हणटा त्या वर्काक कमर्शियल फोटोग्राफी. सो ते तुमगेले प्रभात स्टुडियोज म्हळ्यार खंय आशिल्ले ते कंकनाडी ते फळणी रोड म्हणटा त्या एरियाक करेक्ट म्हळ्यार ब्लूमफिल्ड म्हळ्यार एक ओल्ड एक कॅथलीक घर ताजे ऑपोजीट आमगेले स्टुडियो आशिल्ले. तेन्ना पुरो आतांच्या म्हण की इतली रोड इतली पॉश कॉन्क्रीट कसले ना. ते कंकनाडी म्हळ्यार एक कंकनाडी म्हळ्यार एक सनाची एक गांव म्हळ्यार एक सन प्लेस. म्हाका ते आनीक उडगास कसले म्हळ्यार बंटवाळा दापून येवची बस त्या रोडार येता आशिल्ली पयलीं जावन कंकनाडी येवंक जाल्यार त्या रोडार येता आशिल्ली. तशें म्हाका रायट सायडाक सकलशें एक प्रभात स्टुडियो म्हळ्यार बोर्ड वाजिल्लो उडगास. सो ते तुका ल्हान मेनली एक त्या टायमार कोण आशिल्ले विंगड फोटोग्राफर्सांक? विंगड फोटोग्राफर मस्त आशिल्लीची म्हळ्यार त्या टायमाची फोटोग्राफर्स बाल्को स्टुडियोचे आशिल्लो. अशें मिगेल अन्नाल नांव H. नारायण पै म्हूण आशिल्लें. ओके. तशें बाल्को आशिल्लें, सेंट्रल स्टुडियो आशिल्लें, रॉयल स्टुडियो आशिल्लें, लिबर्टी स्टुडियो आशिल्लें, E.B. सोन्स आशिल्लें त्या टायमार पुरो. अन्नान फोटोग्राफी येतना तो पुढे तांणी सेंट्रल स्टुडियो तो वट्ट आशिल्ली कामां आशिल्ली तेन्ना. सेंट्रल स्टुडियो कोणाल तेन्ना शांतराम म्हणून एकलो तागेले तेन्ना अन्नाल ओट्ट ते मस्त जेन ते तेन्ना अन्नाल फ्रेंड्स पुरो ओट्ट तांणी काम करता आशिल्ले. VG मोहम्मद मागीर तो म्हळ्यार फ्रेंड जावन आशिल्लो अन्नाले. मागीर बालकोच बालगोपाल तशी हांव म्हणटा आशिल्लो तांणी पुरो मिगेल फ्रेंड्स जावन आशिल्ले म्हणून तांणी काम करता की ना बट हांव तेन्ना स्पेशलायझेशन कसं आशिल्लें एक्चुअली? सिनेमा स्लायड्स आनी तुका गुरू कशें म्हळ्यार आतांच्या म्हण की
DSLR डिजिटल कॉन्सेप्ट ना आशिल्ले मोबायल ना वय तेन्ना आशिल्ली फस्ट आशिल्ली कसं म्हळ्यार तुका फिल्ड कॅमरास ओके फिल्ड कॅमरास म्हळ्यार रुखाची एक कॅमेरा तूं पळोवन अशें पुरो ती स्टँड वय ते कॅमेरा ओरचेची बरं आशिल्लो आमकां वय. कसं म्हळ्यार ते एक कॅमेराक एक वुडन बॉक्स आसता आशिल्लो ताजे भितर घालून ते माथ्यार दवरून ओरची ते अन्ना लोटो हांवें व्हरता आशिल्लो पुरा कडेन ती तूं आतां फोटोग्राफी पळयत पळय आतां आमी चटाक फोटो काडटा पळय तसलें ना ते ना तेन्ना एक फावटी वतना दोन फिल्म घेवन वचचे ते ओके कितले व्हड फिल्म आसता आशिल्लें ते तुका 6x8 आसता आशिल्ले मूक कशें तुका खंयची साईज फोटो जाय सिंपल हय तुका खंयची साईज फोटो जाय तितली व्हड फिल्म व्हरता तो ओ कळवा तुका आतां 6x8 फोटो म्हणून तुगेले कस्टमर सांगला 6x8 फिल्म व्हरका म्हळ्यार ताका कॉन्टॅक्ट प्रिंटींग म्हणटाचे ब्रोमायड ब्लॅक एंड व्हाईट ब्रोमायड त्या फिल्मा वयरी तितले व्हड पेपर दवर न्हू ते सकयल दाखोवन ते लायट घालून एक बॉक्स आसता का तूं फोटोग्राफी तुका लायक नॉलेज आसा तुका गोत्ता अशें पुरते सकयल एक लायट घालून ताका एक्सपोजर म्हणचे ते लायट ते फिल्म थ्रू पेपराक घेवन ते मागीर डेव्हलपरारी डेव्हलप करून मागीर हायपो वॉश आनी करून आमी टॅपा मुळाक वॉश करून तसं फोटोग्राफी दीस आशिल्लो आमी स्टार्ट आनी करता आतां तुका ल्हान ते फिल्ड कॅमेरा ते घेवन एक वता मेनली ग्रुप फोटोज काडचे ग्रुप फोटो आनी तशें म्हळ्यार हांव आशिल्लें सांगली न्हू आमी कंकनाडी प्लेस आशिल्ले ते विंगड कम्युनिटीचे आसता आशिल्ले इवन कॅथलीक कम्युनिटीन तूं तांकां मड्या फोटो काडचे म्हळ्यार एक तांगेल्यान दवूक आशिल्लें रिच्युअल रिच्युअल एक सिस्टम आशिल्लें तेन्ना आत्तां तितला स्की ना म्हणून वय सांगू जायना म्हळ्यार एडवान्स जाला आतां पुरो जनाला मोबायल आसा तर तेन्ना कशें म्हळ्यार फोटो दावूक आशिल्ले तांकां वय घरकड पुरो घरकड एक फ्रेम घालून त्यांनी फोटो दवरता आशिल्ले ते फोटो वच्चे प्लस ग्रुप फोटोग्राफ्स म्हाका दिसता मस्त चॅलेंजींग आशिल्लें दिसता त्या म्हळ्यार तूं दोनीची फिल्म घेवन वचचें म्हणटना मस्त ते ग्रुप सेट करचे कॅमेरा सेट करचे मागीर एक पर्टिक्युलर मोमेंटाक तूं क्लिक करतना क्लिक करता म्हळ्यार ते ह्या काडचें दिसता ताचेर शटर आसा वय तुका बॉक्स आसा त्या शटरार तूं एक्सपोजर्स आसा वय ते रिलीज करचे ते रिलीज करतना ते एकल्यान कोणें खांकले दोन्ही फोटो म्हणारी तूं इमॅजिन करी 50 आतांचे म्हण कितें तेन्ना एक खंयची एक फर्म वय एक फर्मात त्यांनी वर्सा एक फोटो काडचे त्यांनी ग्रुप फोटो कसले एक तसले एक सिल्वर जिबली की असले 10 वर्साचे सेलिब्रेशन वेळार फोटो काडचे म्हणटना तितली जना ओट्टो घालून फोटो काढता न्ही 25 20 जन 30 जन आशिल्ले आसा ते 30 तूं एकल्यान दोळ मोडचिल्यार फोटो गेले कोणाकय धाक्का म्हळ्यार गेले बट तेन्ना हांव तुका सांगचे हाजेर तूं कसल म्हळ्यार तेन्नाचे फोटोग्राफर्स जाले टॅलंट कितलो आशिल्लो म्हणून तो फोटो काडता आसतना तो ते तागेल्या फिल्माक तो कॅमेरा दाखयतना तो तुका तो तितली तो एलर्ट करता आशिल्लो म्हळ्यार तुगेले दोळ मोडचेचे चान्स ना म्हळ्यार तितली तो तुगेला कम्युनिकेट करता आशिल्लो स्टडी स्टडी स्माईल 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 पण तेन्ना तो काडटा पुरो लेखपट बोलून काडटा ते तांगेले टॅलंट आशिल्लें मस्त चॅलेंज आशिल्लें मस्त चॅलेंज आशिल्लें ते कॅमेरा तांणी हांक व्हरता आशिल्ली की वळडिकेनी व्हरता आशिल्ली की ना ते वळडिके व्हर जायना म्हळ्यार तांकां काडूंक अशी दोन वळडिकीचे तेन्ना वळडिकेक खंयची टायप तांची मग तेन्नाची ಸ್ವಲ್ಪ एडवान्स जाताना 12 एक्सपोजराचे ब्लॅक एंड व्हाईट 120 कॅमेरास आयले 120 कॅमेरास म्हळ्यार एक पटी वतना तुवें 12 फिल्म्स आसतात म्हळ्यार रोल एकारी एक पटी ते रोल पेपर आसता ताका इल्फर्ड फोर्ट कंपनी पुरो आशिल्लो बाई तर तुका फ्यूजी हे पुरो आशिल्ले तेन्ना ताका अशी दाव न्हू चेडा वता तेन्ना आशिल्ले इल्फर्ड आनी लायक मुद्दत फोर्टे कंपनी ते वयर पेपर कळ्ळें पेपर रोलशे ताका एक स्पूल आसा ताजे भितर एक ब्लॅक एंड व्हाईट फिल्म ते तुका कॅमेरा ओपन करतना बॉक्स भितर अशी लोड करून ते ताका एक व्हील आसा सायडा त्या व्हिलार एक फोटो काडटा आपास गोंडाक तशी टेक्नीक बट इट इज ऑन ए डिफरंट फॉर्मॅट तू रिस्क फॅक्टर तितली तू कितली रिस्क फॅक्टर आशिल्ली म्हळ्यार ताणें फोटो काडल्यार तागेलें काम कंप्लीट जायना ताणें एक फोटोग्राफर कशें म्हळ्यार तो एक वळडिके वचून सकाळी
आतांचे म्हणके दय तेन्नाचे वर्ल्डीक म्हळ्यार मस्त ताणी शास्त्रोक्त सकाळी सुरू जाता वय केन्ना फोटोग्राफराक घरकडे आपयतना 5 गंटला आपयता आशिल्ले केलो कडेन आमी वचून जागेलेले आसता कस्टमरा म्हळ्यार तांकां कोण वर्ल्डीक ऑर्गनायज करता म्हळ्यार तांकां केन्नाय आतां टेन्शन आसता फोटोग्राफर टायमार येता की ना असल पुरो टेन्शन आसता ताजे खातीर फुरेक तांणी फोटोग्राफर ओगी आपयता आशिल्ली वय वय तशें आमी ते ओगी एक 5 5:30 वचून आयल्यार सांजे वेळा एक 4 ते आमकां भायर येवचें जायना आशिल्लें वय 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 भायर येवन येतरी तुगेलें काम फिनिश जायना आतांचे म्हणके फोटो पळोवचे जातवे ना मॉनिटर आसवे ना वय तूं कसो करता तूं ते फिल्म घेवन तुका डार्क रुमा भितर वचून थंय दाखोवन तुगेलें प्रोसेसींग स्टार्ट थंय कितली तुका टेक्निकल चॅलेंजीस आशिल्ले म्हळ्यार तुका टेम्परेचर ते फिल्म कितली म्हळ्यार मस्त एमल्शन म्हणटा त्या फिल्माक वय एमल्शनाक तुगेले हात तूं डेव्हलपरांत घालून तुवें रोल करतना तुगेले हाताची उंचाणेस पळय ते असल्यार एमल्शन तुका वेदराक तकी जावन फ्रील जाता आशिल्लें फ्रील जाल्ली कुडले तुगेले फोटो वायट वय केलो पटी सुकत घालून फिल्म अशी जाता कसो जाल्यार रिस्क फोटोग्राफराक वय बट हांव एप्रिशिएट करचें ते टायमाचे फोटोग्राफर वय आजीकय तूं पळय आमी पुरो इतली पुरो करून अशा पुरो आजीकय तूं पळय आमी वचून काडलेलो फोटो पुडी फेड जावन अशा पुरो तेन्नाच्या फोटोग्राफरान काडलेलो ब्लॅक एंड व्हायट आत्ताय घरकड आसता आनी तूं खंयची ओल्ड घरकडे तुगेले आज्याल घरकडकी पिज्याल घरकडकी गेल्यार आत्ताय वॉलार तूं ब्लॅक एंड व्हायट पळयल्यार तेन्ना फोटो क्लीन आसता तांतूं तेन्ना आशिल्ले म्हळ्यार ब्लॅक एंड व्हायट कलर ना बट एडवान्स म्हळ्यार तांतूं कसो आशिल्लो म्हळ्यार सेपिया कलर म्हणून करता वय वय ब्रावनिश ते एक आशिल्लें तुगेलें आतां लायफान तूं भितर तूं फस्ट स्टार्ट केलेलें तुगेलें अन्नालोट कितले आयसून सादारण अंदाज 1977 1977 ओ त्या टायमार म्हळ्यार हांव एलोशेसान तूं SLC आशिल्लो आमकां म्हळ्यार विंगड ऑप्शन नाशिल्लें म्हाका आयदर म्हाका एक म्हगे लायफांत एक ऑप्शन आयिल्लें म्हळ्यार हांव खंयचे म्हगेले अम्मान अन्नान ते बोगची कश्ट पळोवन म्हाका बेस्ट ऑप्शन दिलें म्हळ्यार तूं बँकात जॉयन जाव तुका एक तेन्ना KPJ प्रभुपूर आशिल्ली कॉर्पोरेशन बँकान तुका एक हांव एक काम करून दिता म्हणटा तेन्ना अम्मान म्हाका सांगलें अशें तुका ते जाल्ला न्हय रे तेन्ना कशें आशिल्लें म्हळ्यार SLC तुका फेल जाल्यार काम मेळटा पास जाल्यार बस म्हाका क्लरिकलाक डायरेक्ट तुका मस्त मस्त जावका करची तुका फेल जाल्या बात तेन्ना ते ऑप्शन आशिल्लें म्हाका SLC फेल जावचें तेन्ना वचून अन्नाला सांगलें हांवें मिगेल आन कशें म्हळ्यार गुरू मिगेल आन म्हण हांव मस्त वगळ सुच्या पुरो मिगेल अन्नाल नांव कसं म्हण कोण आन कशें आशिल्लें म्हण जाल्यार आजी काही कंकनाडीन तूं सिनियर सांग निमगेल्यार तागेलें नांव पुणेस मिगेल नांव तांगें तांणी म्हळ्यार पैमा म्हण ताणें आपयता आशिल्लें ताका सगळे कंकनाडी ते आंतू ताका पैमाम म्हण आपयता आशिल्ली तेन्ना ताणें म्हाका आपोवन म्हणलें अशी आमी म्हळ्यार एक फॅमिली तितली अटॅच्ड पुरा जनरल अटॅच्ड फॅमिली बट इतली आसता मी ल्हान म्हणलो तुगेले अम्मान तुका एक लायक ऑप्शन दिल्यार हांव आयकलो लायक ऑप्शन जाल्यार म्हाका म्हळ्यार मिगेल स्टुडियो आसा आनी तूं म्हळ्यार तूं बोत आसता मिगेल इनकम कसलें ना बट तूं हांगा आसल्यार तूं ओनर जावन आशेता थंय आसल्यार तूं कामां आसुका बट होट ना तुका एक सांबाळपणी मेळटा म्हणलो म्हाका ते अन्नान ते दीर्घ आशिल्ले मत्त्यंत आशिल्ले पळय वेरेज तागेले पुताक रिस्क घेवन हें फिल्डा हांव पांय हांव कसले लेखून जे म्हणलें करेक्ट योचना ताका तेन्ना आशिल्लें तें म्हाका मागीर कळ्ळें करेक्ट त्या टायमार बापूसू लेखता एक दृश्टीन मिगेले स्टार्ट केलें कसं प्रोफेशन आसा तें ताणें कंटिन्यू करता म्हण एक त्याच टायमार अशी मिगेले बरी सलूचनाचे म्हणाले आसता तेन्ना हांव घरा कडेन येवन आलोचन करतना कोणा लागीं घेना मिगेलीतल्याक हांव आलोचन केलें मिगेले अन्नाले लायफस्टायल थंय आशिल्लें ताका लागीं दुड्ड ना अशा पुरो टॅलंटाक मस्त रेस्पेक्ट दिता आशिल्ली मंगळूर पब्लीक आत्ताय जाल्यार तशी कोणाला टॅलंट आसा तांणी तें म्हणटा ताका रेस्पेक्ट दिता तांणी केन्नाय दुड्ड पळयनाची करेक्ट अंतस्त दुड्ड तें पुरो ना तुगेलो टॅलंट आसा तुका रेस्पेक्ट त्या टायमार तशीशी अन्नाक तागेले ते पुरो तागेले येवचे क्लायंट्स तांगेलो उलोवचे अन्नान तांगेलो कम्युनिकेट करचें डील करचें पळयतना म्हाका दिसलें हांव एक ओनराक पूत सान आसतो स्टुडियो
कसं आता एक चॅलेंज लावून लाईफ घेऊया म्हणले टाइम वेस्ट करणी कसं केलं म्हणजे त्यांना फोटोग्राफीक जॉईन झालो अन्नालोट ओके दाव न्हू काम करू सुरू केलं तेन्ना खंयची कॅमेरा आसा ते फिल्म कॅमेरा 120 आयलो आं. 120 आयलो तेन्ना फर्स्ट फिल्डांत गेले अन्नालोट वता तशें मागीर 120 कॅमेरा आयलो तेन्ना एक आमची गेलेलो वर्ल्ड फर्स्ट काळात तेन्ना कशें म्हणून कॅमेरा घेवन फर्स्ट राबतना जेन्ना पळयतना हात कडकड्यात कडकडत आशिल्ले म्हळ्यार समा कसं खेळून जावचें म्हळ्यार एक वर्ल्डीक म्हणल्यार रे गुरु एकल्या लायफाची तागेले व्हड एक ड्रीम व्हड इव्हेंट तागेले लायफाचें एक व्हड घटन तें वय न्हय? वय खंडीत म्हणटाना तो खंयच्यो मनीसू तेन्ना हे जाल्यार आतां जाल्यार तांत एक रिस्क घेवचें तयार ना तो फोटोग्राफी वय म्हळ्यार एक फोटोग्राफी एक मेमोरी तेन्ना तितली इम्पोर्टन्स आशिल्ली तेन्ना पुरो कशें म्हळ्यार हांव येतना बिगेले अर्ली स्टेज न्हय तेन्ना आशिल्ली पुरो फोटोग्राफर सिनियर्स तेन्ना जनरल मत्यान तशी कशी म्हळ्यार तूं एज आशिल्ल्यान काडल्यार फोटो सम्य येता मेळटा हे चेडवान काडल्यार कशी म्हणून एज म्हळ्यार एक्सपिरियन्स हय एज म्हळ्यार एक्सपिरियन्स हे चेडवांक आपोवन वर्ल्डीकीची कशी रिस्क दिवची आमी ते रिस्क घेवचे म्हणून तशी तांगेले अभिप्राय आसता आशिल्ले तेन्ना एक ते टायमार आमगेले केलो आमची गेले फॅमिलीज आशिल्ले तांणी मी लागी मस्त फॅमिली खंयची खंयची क्लायंट्स आशिल्ली तुमी बस्तीकार तांकां कोटकर विनोद शेणे आं ते आमगेलो RSS ओ आं तशी तांणी पुरो म्हाका त्या टायमार मस्त मस्त तशींची मस्त फॅमिलीज आशिल्ली आं तांणी म्हाका एनकरेज करूं सुरू केलें आसू रे हांव आनीक फोटोग्राफर येता ताका म्हळ्यार सोडूं जायना तो फुडें दाखोवन आमगेले काडटा आसा बट तुवें काडे म्हणून तेन्ना हांव तशी स्टार्ट केलें फोटोग्राफी तशी मुखार वता आसतना ಸ್ವಲ್ಪ टायम भितर म्हळ्यार एक लकी म्हणटा म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ टायम वतना तुका 35mm कॅमेरास आयले कलर आयले 120 कलर आयले ते टायम 120 कलर आयले म्हळ्यार ब्लॅक एंड व्हायट कलर तेन्ना आशिल्ले कलर आयले ते कलर फोटोग्राफी हांव फर्स्ट म्हण येता म्हळ्यार ऑप्ट करतना हांगा हय मँगलोरांत आसता पळय तेन्ना आमचे गेले तूं कलराक तरी म्हाका चेड आपयता आशिल्ली एक प्रति कालघट्टा में तरी क्विकली तू टेक्नॉलॉजी एडॉप्टेशन करून घेतले युथा निमित्त नवा हांगा म्हळ्यार अपडेट हे फील्ड फोटोग्राफी कशें म्हळ्यार हांव आन्नाल्ली ते कश्ट काडचे पळयतना तांतू एक आशिल्लें म्हळ्यार अपडेट करचें आसता पळय तुगेलें इक्विपमेंट मेन ते मस्त इम्पॉर्टंट आनी ताजी काम मस्त आसा तशी तुका 120 कॅमेरा कलर ते कलराक तेन्ना लॅबन मिगेले एक फ्रेंड आशिल्ली कारकळांत प्रकाश स्टुडियो म्हणून ताणें मास्टर तो देवदास पै ताणें ते लॅब घाललेले काही कारकळांत तागे लागीं वचून मंगळूर लॅब नाशिल्लो बँगलोर आशिल्ले लॅब आशिल्ले क्वालिटीक तुका म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार आनीक आमकां एक कॉन्फिडन्स येवका ना हांव कळलें तशी थंय तागे लागीं व्हरता आशिल्लो हांव थंय हांगा दाखोवन गोवचें थंय वचून राबोवन थंय प्रोसेस करून प्रिंट करून हांगा हाडटा आशिल्लो हांव सो एक रोल म्हळ्यार तेन्ना 35mm 35 म्हळ्यार 35 to 36 येता आशिल्ले 12 पिक्चराचे फर्स्ट हांव सांगिल म्हणटी 120 तो बार पिक्चर्स मारतात थंय कलर येता बार ते फर्स्ट ब्लॅक एंड व्हायट 120 काडटना कलर तेन्ना 120 स्टार्ट जाल्ले तशी मागीर प्रिंटींग केन्ना GK वेला पेटयता आशिल्लो हांव बँगलोराक हांगा दाखोवन बँगलोर पेटोवन मागीर थंय दाखोवन प्रिंट जावन कस्टमराक दिता आशिल्लो तशें तेन्ना टायम आशिल्ले तुका एक वर्ल्डीक जाता तरी एक म्हयनो 1.5 म्हयनो घेताली जाल्यार उमेद आस पूण एक म्हयनो थंय तुका कोणूय वेट करनाचें आशिल्लें जेन्ना म्हळ्यार उमेद आतांचे पडके कुठले फोटो काडले कुठले पळोवका तसले आसा ऑप्शन ना न्हय वेट करता आशिल्ली काम आशिल्लें वेट करता आशिल्ली काम आशिल्ली बट हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आत्ताची जनरेशन आत्ताचे आमगेले चेरके आत्ताचे आमगेले फोटोग्राफर तांणी मस्त लकी तांणी तांगे लायफान करेक्ट तांणी पुरो कसं पुरो आमी कश्ट काडलेलो पळय तेन्नाची जनरेशन काडलेला म्हळ्यार एक तुका ऑप्शन ना तुका प्रति एक 35 फोटो समय येवका चान्स ना तुका तेन्ना तुका म्हळ्यार एक धैर्य म्हळ्यार तूं तेन्ना आलोचन करपाक कसं आसलें 12 फोटो काडटाना कितली रिस्क आशिल्लें फर्स्ट 2 आशिल्ले फिल्ड कॅमेरा नेक्स्ट 12 आशिल्ले 120 नेक्स्ट 35 म्हळ्यार तुका ते एडवान्स जाता तुका फेसिलिटीज तशी तुगेलो तो मूव जाला करेक्ट सो मागीर आतां तुगेले त्या टायमाचे वर्ल्डीक आनी पळय तूं काडटा तुगेले एक्सपिरियन्स आनी कशें आशिल्लें
तेन्ना वर्ल्डीक कशें अशें म्हळ्यार हांगा मँगलोरांत फर्स्ट तुका वर्ल्डीक कशें म्हळ्यार हॉल्स हां हांगा कशें म्हळ्यार तुका पालके हॉल देवाडिगर हॉल अशी संगनिकेतन तगले आमगेले कलाकुंज म्हळ्यार तेन्ना काशी सदन पालखे काशी सदन, आनी तुगेले हें खंयचे देवाडिगर हिंदी प्रचार हिंदी प्रचार चार एक लेवल वय मागीर संगनिकेतन मागीर तुगेले सी विनायक हॉल जो कलाकुंज कलाकुंज म्हणून ते वयर वयलो तेन्ना सांगता आशिल्ली जेन्ना कशें म्हळ्यार व्हड वर्ल्डीक आनी सान वर्ल्डीक म्हळ्यार एक्चुअली वर्ल्डीक म्हळ्यार कशें व्हड आनी सान म्हणटा एक कविधी पालपाल्यार फोटोग्राफर गेल्यार ताणें सांजे वेळा भायर येवचें खंयची सन्ना वचो बट व्हड हॉलान जावचें हॉटेल वर्ल्डीक सान हॉलान जावचें हें आशिल्लें बट थंय कशें आशिल्लें म्हळ्यार तेंचे वर्ल्डीक ते सिस्टम कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक ते हॉल एंटिक्स म्हण की एक चेर्स पुरो हॉलान तूं रुखाचेर तूं पळोवप करेक्ट वय भरम आशिल्ली गुरू तेन्ना सिनेमा थिएटर वर्ल्डीक तुका आतांचे म्हण की एसी हॉल असल पुरो नातले रे हय बट तेन्ना एक वर्ल्डीक म्हळ्यार एक भरम आशिल्ली वय तुगेले एक वर्ल्डीक म्हळ्यार सगळो रोडार समेत जैन पुरो म्हळ्यार ते पळोवच्या तितली म्हणटा एक भरम आशिल्ली तेन्ना टायम आशिल्ली जेन्ना लायक पुसत आशिल्ली वर्ल्ड आशिल्ली आनी एक वर्ल्डीक म्हळ्यार एक 2-4 वर्स 2-3 म्हयने दाखोवन तयारी सुरू प्रोसेसिंग आनी आपोवचे वचून प्रति एक घर कडेन वचून आपोवचे वय मागीर आल्बम तशी फोटोग्राफराक म्हळ्यार आल्बम मोस्ट इम्पॉर्टंट वय चेलेकार तांणी उलयतना ती एक आल्बम ते दिवका एक आल्बम मागीर बट ते पळोवप तितली उमेद आशिल्ली आनी ते आल्बम तितली सर्क्युलेट जाता आशिल्ली वय वय तूं आतां आजी कसं करता आतां आमी काडलेलो फोटो गुगल ड्रायव्हार की फेस शेअर करून विदीन अ सेकंड तांणी पळयता तेन्ना तशें नाही न्हू तुगेले आल्बम घरान घर वता आशिल्ले वय तेन्ना रिलेटिव्ह सांगता मिगेल घर कडेन लेट जाल्ले वय म्हळ्यार हे आल्बम आनी पळोवन आल्बम पळोवचें एक रिच्युअल बरें आल्बम एक व्हरून दिवचें एक इन्विटेशन कशें दिल्या वरी आनी आमकां वय क्लोज आशिल्ल्या घर कडेन वचून आल्बम दिवचें आल्बमाचें पळोवचें टायम घेवचें अशें करून आनी आमकां आस पळय तें व्हरतना तितलें कुसत आशिल्लें तुका आल्बम घेवन कस्टमर घर कडेन वतना तांगेले ते उमेदी तांगेले भरम उशी ते पळोवचे कशें आमकां एक फोटोग्राफाक संतृप्ती जाता आशिल्ली वय 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 तेन्नाचे टायम तशें आशिल्लें सो आतां तुगेले फोटोग्राफीचे यूग एक जाता आशिल्लें हाजे तूं मागीर जर्नलिजमा कडेन चिके चमकलो जर्नलिजमा कडेन चमकलो ताजे विशयी थोडें आमकां सांग म्हाका फुडें दाखोवन न्हू मिगेले स्टुडियोन तूं अन्नल स्टुडियोन तूं येवचे पुरो आर्टिस्ट आशिल्ले यज्ञ लायक फोटोग्राफर मँगलोरचो तो मिगेल अन्नल क्लायंट जावन आशिल्लो प्रभू म्हूण आशिल्ले तो अन्नल बारीक क्लोज आशिल्लो तशी हे पुरो आर्टिस्ट गणेश सोमयाजी मस्त विष्णू शेवगुर रामदास शेवगुर पावंजे ऑयल पेंट करता आर एन सुजीर आर्टिस्ट ताणें पुरो आमगेल अन्नल क्लायंट्स आशिल्ले ते म्हाका पळयता ते एग्जिबिशना ते आमगेले ओरिजिनल फोटोस असल पुरो ते प्रभूल फोटोस असल पुरो पळयतना म्हाका मस्त कुसत आशिल्ली म्हळ्यार हांव एक असली त्या कोरोना असं कोरता म्हणून तशी जर्नलिजमांत म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो त्या टायमार म्हाका केलो फ्रेंड्स मेळ्ळेची आनी तकतकीत जावन कसो जालो म्हळ्यार तेन्ना ऑटोमोटिव्ह स्पोर्ट्स क्लब आशिल्लो मँगलोर हांगा रॅली पुरो जाता आशिल्ली हांव सान रॅली फोटोसांनी काडूंक म्हाका आपोवन व्हरता आशिल्ली ते बारी थ्रिलिंग आशिल्लें तें कैक गुड्ड्यारी बायक जंप करचे मोटोक्रॉस म्हणल्यार कद्रील सांदले ते थंय हांव तुका ते सांगता म्हळ्यार एक फोटोग्राफर एक गणेश म्हण चिकमंगलोरचो तो फर्स्ट प्राइज ताणें मोटोक्रॉसा मारले ते बायक ताणें मोटोक्रॉसान तूं जंप केलेलो फोटो मिगेल उदयवाणी फ्रंट पेजार आयले ते थंय दाखोवन मिगेले नांव अन्नू मंगळूर म्हण थंय दाखोवन एस्टॅब्लिश जावचें फुडें जालें फुडें आमी उदयवाणी ओपन करून पळयतना तांणी वरदी मनोहर प्रसाद चित्र अन्नू मंगळूर आशिल्लें आनी फस्ट फोटो मिगेले फस्ट जर्नलिजम फोटो मुंगारू पेपरार एक क्लाउड्सा फोटो घालले तेव्हा आमगे म्हळ्यार जर्नलिस्ट युजली कसं करता म्हळ्यार आमी तुगेले ते टायमार ते फोटो रिलेवंट टायमार आमी फोटो पब्लीश करचे एक सिस्टम फुडें दाखोवन आयले पावस येवचे फुडें जेन्ना वेट करून आसता आमकां पावस केन्ना येता पावस ते टायमार एक मोड येता ते पळोवचे एक आर्टिस्टाक एक फोटोग्राफराक ते भारी संतोशा विशय ते एक फोटो काडलेले मुंगारूरी फ्रंट पेजी घाले
ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಓಡುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ 4 ಹಣ್ಣಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಿ ಮುಣಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ गाल नो गाली त्याने फोटो ते पुरे ना कुसल मग मस्त त्यांना जन मेळले आताच्या म्हणके मोबाईलांना मेळ जन तुगेले एक फोटो ते बरार पुळायला उदयवाणी तू कळल फोटो पळायला मग कितें हे जर्नी तुम्ही गेलो तो मनोहर प्रसाद आयलो आणि मणिपाल ग्रुप फुल्ल म्हाका सपोर्ट केले ते दाखवता तुझ्या 20-25 वर्सां त्या टायमार म्हाका दिसता तुगेले एक आर्ट तुगेले आर्ट फोटोग्राफी एज एन आर्ट एक टॅलंट तुगेले ते जनाक दाखोवचे वरी तुका एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आनी ताजे उठून तुगेलें नांवय एक मस्त घरा पावलें अन्नू मंगळूर म्हणून एक कोण म्हणल्यार एक कुतूहल आनी तो आमची गेलो म्हळ्यार पुराय आमची गेलें बरेंशें तो आमची गेलो म्हळ्यार आनी तशी ते एक तुगेलें नांव पावता आसतना तुगेले बिजनसाक तांचे निमित्त कशें बेनिफीट जालें की मस्त जाला उदयवाणी तू मिगेले पार्ट ऑफ मिगेले लायफ म्हणत म्हळ्यार उदयवाणी फोटो आयिल्ली मी ती नाव क्रिएट जालें वय अन्नू मंगळूरू म्हणटना अन्नू म्हणून आमगेले मोगारिगो आपोची नाव पुराय ना म्हळ्यार मिगेल घर कडेन म्हाका मिगेल फॅमिली दाखोवन अन्नू म्हणून मोगार आपयता आशिल्ली नाव दवरलें तुगेलें पुंडलीक पै मिगेले हरेकड पुंडलीक पै म्हूण नांव अन्नू म्हणून घर कडेन आपोवचें नांव आज सगळे बायली इतली बायली जेन म्हाका अन्नू मंगळूर म्हणटना एक पुरो जन म्हाका तितली प्रिती करता म्हणल्यार एक ऑटोमॅटीक ते नांव मीत येता वय 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 आनी अरे तुका अन्नू मंगळूर म्हणचे पुरा जनाक तुगेलें नांव पुंडलीक पै म्हणून कोण केन्ना पटी पोस्ट बायल करतना आमकां उदयवाणी दाखोवन तेन्ना शक्यता आशिल्लें तेन्ना तांकां नांवाचें कन्फ्युजन आशिल्लें डिलिव्हरी करतना पुंडलीक पै आनी अन्नू मंगळूर म्हणून बट इट वॉज अ व्हेरी फेमस एक काव्यनाम म्हणत तू अन्नू मंगळूर आज तू काव्यनाम जावन घेतल्यार तुगेलें एक लायफा भितर तेंचें एक नांव तुका आयिल्लें आसा जनाले एक मर्यादी मोग आनी तुगेलें एक रिलेशनशीप डेवलप जालेलें आसा हांव सांगलें तावळी एक फोटोग्राफर म्हळ्यार खाली एक मेमरी कॅप्चर करची मनीस मान न्हय तांगेले लायफाचे प्रत्येक सन्निवेशान तूं प्रत्येक इम्पॉर्टंट सन्निवेशान एक साक्षी रूप जावन तूं आसता ताजे निमित्त एक संबंध एक तूं एक कौटुंबीक रिलेशनशीप एक दोन्हीचे हे चारित्रीक सन्निवेश जर्नलिजम म्हणल्यार तुवें कसं गणलें ते कोणके आयलो व्हड VIP आयलो तूं धांवलो एक ते कसं एक्सिडेंट जालें तूं धांवलो असल मस्त तुगेले लायफा भितर जावन आसचें पुरो एज ए जर्नलिस्ट सो तूं जर्नलिस्ट जावन आशिल्लें तूं सांगलें आमकां हाजे ओटूची टॅक्नॉलॉजी डेवलप जाता आशिल्लें यार तूं सांगलें 120 जालें 35mm जालें त्या टायमार व्हिडिओग्राफीचे प्रारंभ जाला म्हूण म्हाका दिसता आमी व्हिडिओ तेन्ना आमी स्टार्ट केल्ले 95 तुमी गेले मास्टर स्टुडिओ ओपनिंग जालें 95 ताच्या फुडें आमी व्हिडिओ स्टार्ट केला सो तुगेले 77 नंतर तुगेलें जावन आशिल्लें तूं प्रारंभ करच्याक 95 तुमिगेले म्हळ्यार अन्ना आहले स्टुडिओ करेक्ट न्हय तूं मास्टर स्टुडिओ म्हूण तुगेलें 95 स्टार्ट जालें ते 95 तुमिगेले मास्टर स्टुडिओ जातना रमानंद सागर फॅमिली तांणी सगळे फॅमिली रमानंद सागर तागेले बायल प्रेम सागर तागेले बायल तांणी पुरो येवन आनी व्हड एक वैभवारी आमगेले स्टुडिओ ओपनिंग जालें रमानंद सागर म्हणे आमगेले रामायण प्रोड्युसर तेन्ना सादारण ते इनॉग्रेशन म्हाका आजी काही जेन विसरण्याची तेन्नाची जेन यंगस्टर्स न्ही तितली बरो मेरी ओपनिंग जालेलें मँगलोरांत ते तेन्ना मिनिस्टर आनी तुगेले कॉर्पोरेशन बँक चेअरमॅन आनी पुरो ताका जॉयन जावन प्लस रमानंद सागराक पळोवचीची वैभव आशिल्ली कोणें ताका एअरपोर्टार दाखोवन ताणें येवन वच्चू ते दुलताय म्हाका तितली जनरल रिक्वेस्ट आशिल्ली आमगेले हांगा एक फावटी घेवन यो आमी ताका पळोवंक ताणें गेल्ले कडेन पांय दवरतात बट ಕೆಲವು गटान म्हाका आत्ताय उडगास आसता आमी धर्मस्थळ श्री वीरेंद्र हेगडे लागीं आमी वतना ताका ताका तितली खूस जाल म्हळ्यार वीरेंद्र हेगडेन ताका सन्मान करतना तागेले दोळे तितली ताका रमानंद सागरा बारीक खूस जालें थंय दाखोवन तो आमी उडपी देवस्थानांत व्हेल्ले उडपी देवस्थानांत थंय सोम्यांनी ताका सन्मान करून तेन्ना ताका कृष्णा तागेले टॉप नवे सिरियल तेन्नाचे रामायण नेक्स्ट कृष्ण तेन्ना ताका रिलीज करूंक डीडीन तूं मेळ्ळें आशिल्लें म्हळ्यार तेन्ना टेक्निकल मस्त प्रॉब्लम्स आशिल्ले
त्या टायमार ताणें देवाला राबून एक प्रार्थना केलेले ताणें उडपी कृष्णा ते प्रार्थना कसं म्हळ्यार ते सांगल्यार आतां रोमोशन जाता म्हळ्यार तो देवाला म्हणालो कृष्णा तूं केन्ना तुका तूं भायर येता म्हण त्या तितली ताणें भक्ती प्रार्थना केली ताणें हांगा येवन हांगा बॉम्बे रिटर्न वतरी ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ भितर म्हाका तागेले फोन येयलो कसं म्हळ्यार मुगेले काम जालें देवाला मागीर मागीर आपास उडपीक येयलो तो पर्याय वेळार सो त्या व्हिडिओग्राफी तूं प्रारंभ केलें त्या मास्टर स्टुडिओ मुखांतराची ताजे पयस फुडें व्हिडिओग्राफी स्टार्ट केलें मास्टर स्टुडियोन म्हळ्यार आमकां व्हिडिओग्राफी म्हणटा तुका एडिटींगाक तेन्ना हांव मुगेल घरकडेन एडिटींग करता आशिल्लो कंगनाडी स्टुडियोन फोटो घालता स्पेस नाशिल्लें सन स्टुडियो एक डार्क मास्टर स्टुडियो म्हाका स्पेशियस जावका म्हणून त्या टायमार हांव एक 1200 स्क्वेअर फिटाचे स्टुडियो प्लॅनिंग केलें तेन्ना मुगेल फ्रेंड सुमंत आशिल्लो तो आनी जगन्नाथ राव म्हणून सुमंताल आन तो ताणें म्हाका फर्स्ट ऑफर दिलो तूं खंय खंय अशें बोला आमगे घेवऱ्या तूं पुरो आमगेले कनेक्टींग म्हणून तो शादा प्रेस आशिल्लो तेन्ना पार्ट टायम थंय वर्क करता मागीर तागेलो ओन हांगा अनुपम प्रिंटर्स म्हणून आशिल्लो तो म्हणलो आमगेले बिल्डिंगा यो म्हणून तशें आयलो सो ते व्हिडिओग्राफीचे हें कशें जालें तुगेले त्या टायमाचे तेन्ना VHS कॅसेट तेव्हा तशी ताजे वटूची अपग्रेड जाताले VHS नेक्स्ट हाय 8 म्हूण आयलें म्हळ्यार रेजोल्युशन तुका चड गोत टेक्निकल पॉयंट तुका चड गोत आसता हाय 8 फॉर्मेट आयले युमॅटीक आशिल्लें तेन्ना तुका सिरियल्स आनी कोरता जाल्यार युमॅटीक जावका बिटॅक एम आयलें मागीर बट वॉल्टीकी काय तशें अपग्रेड जाता मागीर आतां डिजिटल व्हिडियोस आयले करेक्ट तुका तशीची म्हळ्यार एडवान्स तुका अपग्रेड जाता आसतना फोटोग्राफी कशी अपग्रेड जाली तशी व्हिडिओग्राफी अपग्रेड जाले अनु त्या व्हिडिओग्राफी स्टार्ट जाल्यार तशीच एक पॉसिबिलिटी जनांक कसं दिसली म्हळ्यार एक त्याचे टायमार एक लोकल केबल टीव्ही प्रारंभ डिश घालता आशिल्ली व्हड डिश घालून ताजे थ्रू पुराय केबल नेटवर्कींग करताली सो त्या टायमार तुवें टॅक्नॉलॉजी तुगेलें आशिल्लें तितलें अपडेशन विंगड कोणालें नाशिल्लें इतलें आनी त्या कशी त्या टायमाचे तुगेलें एडवान्समेंट टॅक्नॉलॉजी आशिल्ली न्ही तूं एक चॅनल केलें बहुशा मुगेले प्रकार तुगेलें फर्स्ट चॅनल तें कोंकणीन तूं तें फर्स्ट चॅनल बट अदर दॅन ऑल्सो तुगेलें मंगळुरा एक फर्स्ट चॅनल तें कशी प्रारंभ जालें तूं कशें आमगेले फ्रेंड्स आशिल्लीची अशी आमी केन्नाय पुरो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आमगेले फ्रेंड्स यतीश भाई कंपाडी आमी मस्त फ्रेंड्स आमी कसले उलयता कसले एक एडवान्स कसले टॉपिकांनी उलयता आशिल्ली हे आजची कॉन्सेप्ट कशें आयली म्हळ्यार प्रायवेट चॅनलाचे एक इंडिया टुडे मॅगझीन गुरू तेन्ना इंडिया टुडे मॅगझीन तेन्ना इंडिया टुडे मॅगझीन म्हळ्यार आतांय तशीची तेन्नाय तशी वाचीच म्हळ्यार व्हड एक विशय ते तंत एक सन एक 1 कॉलम न्यूज तंत आशिल्लें म्हळ्यार पुनांत सतीश कामत म्हणून एकल्यान एक चॅनल केला ते कसं चॅनल म्हळ्यार तो डेली एक 15 की 20 मिनिट तो गांवची स्टोरी म्हणून दाखयता आसा म्हणून हांव म्हाका ते मिगेल कनेक्टींग टॉपीक म्हणून दिसलें हांव ते जर्नलिजम आयला कनेक्टींग टॉपीक म्हणून सीदा पुना गेलो पुना वचून ताका फर्स्टाक उलयतना अपॉयंटमेंटांनी तागेले घेवन वचूं का तशें म्हणून लास्ट पुना वचून हांव पळयलें पण तेन्ना तागेले इंडिया टुडे राहील आर्टिकल करे हांव लेखील म्हळ्यार मस्त व्हड बट मिगेला म्हणकेच तो म्हाका आनेकलो मनीस थंय आशिल्लो म्हण दिसलें तागेले बिगेला तितले व्हड स्टुडियो मिगेला आशिल्ले इक्विपमेंट आमी लास्ट तो फर्स्ट उलोवन ताका बारीक कुसरलें हांव तागेले ताण करचे ते चॅनलाची तो कशी करता आसा म्हणून पुरो पळोवन आयला पळोवन येवन म्हाका मँगलोरांत कोरया म्हण दिसलें मिगेल फ्रेंड्साला सांगलें अशें आमी स्टार्ट कोरया केलो जन मुखार आयलेची तेन्ना येवन आमी चॅनल स्टार्ट केलें ते कशें आशिल्लें रेस्पॉन्स तेन्ना तुका रेस्पॉन्स तुका इंटरेस्टिंग टॉपीक म्हळ्यार तेन्ना आतांच म्हणके सिंगल नेटवर्क नाशिल्लें केबल म्हळ्यार एक एकलो ऑपरेटर तागेले एरियांत तो रायसो ताणें एक डिश घाला तागेले अंडर 100 जाणां तो 100 घराक ताणें कनेक्शन दिला तो ते तागेले टेरिटरी आनी कडेन 100 घर सोडटा ते आनेकलो तसं हांगा हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क आशिल्ले आमी कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार ते 100 कडेन मिगेल कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो म्हळ्यार 100 कडेन एक टायमारी आयल्यार मात्र ते चॅनल म्हणून फिलींग येता
तांचे खातीर हांव कसो करता म्हळ्यार VHS कॅसेटार हांव प्रोग्राम कोर न्हू कॅसेटारी एडिटींग कोर न्हू एकल्याक 2 जन घाल तो न्ही स्कुटरारी पुरो जनाक केबल ऑपरेटराक पावच आसता तेन्ना तांणी पिक्चर्स फिल्म्स पुराय घालताले दिसता घालताच तांगेल व्हिडिओ म्हळ्यार तुका दूरदर्शनाची मेन अशी वय तेन्ना स्टार आनी आशिल्ले न्ही आशिल्ले स्टार टीव्हीन येयला आशिल्ले झी आशिल्ले तेन्ना हे पुरो आयला बट लोकल चॅनल टॉपीक नाशिल्ले वय लोकल म्हणल्यार आतां हांवें घालता लोकल न्यूज असल पुरो टॉपीक नाशिल्ले बट ताणें त्या स्कुटरार वचून पुराय चॅनल कितली कॅसेट एक 15-20 कॅसेट दिवता गेले 100 गटल्यान उडुपी थंय वता आशिल्ले आमी उडुपी अशें मुल्की बंटवाडा पुरा तांकां कशें म्हळ्यार टायम 12 o'clock टायम 12 घंटे म्हणटा तेन्ना VCR त्या 12 घंट्यार ताणें VHS लोड करचें आनी प्ले करचें जेन्ना पळयतना कसं जाल्लें तें उडपा आशिल्ल्याक कोडेलाचे मेळटना तो सांगला मिगेल हांगा 12 घंटे येता हांगा 12 घंटे येता विदाउट सॅटेलायट नाजाल्यार तेन्ना सॅटेलायट इम्पॉसिबल आशिल्लें हायली इम्पॉसिबल तितलें एक्सपेन्सीव मॅटर वचत जायनाशिल्लें बट एक फिलींग तेन्ना म्हाका हंड्रेड्स ऑफ लेटर येता आशिल्ले तूं कशी चॅनल केलें आमी तुगेले फ्रँचायजी घेवचे रेडी आसा आमगेले गांवांत ती सुरू करी हांव ताका तेन्ना सांगलें बट तितलो व्हड विशय ना स्लो बेरी स्टार्ट कोर येता बट टेक्निकली आनी तुमकां तितले जावका आनी तुमी कमर्शियल तुका मेन म्हळ्यार कमर्शियली तुमकां वर्कआवट जावका बट केबल ऑपरेटर्सान तेन्ना म्हाका मस्त हेल्प केल्लें मागीर लाईव्ह प्रोग्राम दिल्ले आमी लायक थिंक म्हळ्यार हे सगळे एक एपिसोड तुगेले त्या टायमाचे रिजल्टेड इन युनिफाईंग ऑल द नेटवर्क्स सगळे नेटवर्क्स विंगड विंगड शंबरगराचे आशिल्ले ते वट्टू जावच्याक एक कारण जाल्लें की एक्झॅक्टली तुगेलें चॅनल एक्झॅक्टली म्हळ्यार आमी प्रत्येक केबल ऑपरेटराक तेन्ना आपण मीट जाता आशिल्लें मीट जाता आसतना ग्रूप जाल्ले तशी तांतांनी ओटो जाल्लेची तशी कोरया म्हणल्यार इवन म्हाका ऑफर आशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसलें मिगेल फील्ड म्हळ्यार सॉफ्टवेअर करचें मिगेल फील्ड बस हांव ताका वतना केलो पण दिसता तेव्हा लायक आशिल्लो ऑप्शना बट एनी हांव तुका त्या टायमार ते क्लिक जालें ते कशें करता आशिल्ले तुमी प्रोग्राम कसो टायपाय प्रोग्राम करता आशिल्ले विंगड विंगड प्रोग्राम्स आमी घालता आशिल्ले इवन न्यूज तेन्ना त्या टायमार आमी केला मनोहर प्रसाद वाजीत आशिल्लो न्यूज दिता कन्नड न्यूज आनी कोंकणी न्यूज आतां तूं कसो चॅनल्सान पळयतास आत्ताच कसं असेल त्या मेन प्रोग्राम्स तुका मिगेला ಕೆಲವು शॉर्ट्स आसतात तुका फिल्म रिव्यू तेन्ना आमी करता आशिल्ली फिल्म करता आशिल्ली संदीप मलानी म्हणून मिगेला आतां तो फिल्म तेन्ना ताका थिएटर वचून सनंग अशें होते तो वचून थिएटरान वचून हे फिल्म कसो जालो त्या टायमार आमी कुकिंग तेन्नाची करता आशिल्लो आमी कुकिंग शो हायेस्ट क्लिक जाल्यार आमगेले इलेक्शन लाईव्ह दिवचे न्ही तेन्ना लोकल इलेक्शन लाईव्ह तेन्ना सूर्यप्रकाश भट्ट यतीश बैकंपाडे मनोहर प्रसाद पुरानी येवन लाईव्ह अँकरिंग करचे स्टुडियोंत बसून तेन्ना साधारण कितले कॅमेरा घालता आशिल्ले तुमी 2 कॅमेरा घालून एक लाईव्ह मिक्सिंगाक 3 ते ऑप्शन आशिल्ले बट 2 कॅमेरा घालून मिक्सिंग युनिट म्हळ्यार केबल थ्रू तुका केबल कनेक्ट करून करचे आशिल्ले 2 कॅमेरा घालचे आशिल्ले MX50 MV5 आनी म्हणून मिक्सर्स आशिल्ले ओके त्या मिक्सरान तुमी खेळका तातूंत रेकॉर्डिंग तांचे कंप्युटरांनी तुका टेक्निकली तितली प्रॉब्लमच फेस करता आशिल्ले आमी आमकां जेन्ना नेक्स्ट मेळटा सांगता ते म्हळ्यार आमी पळयले रे तुगेलो प्रोग्राम म्हळ्यार रिस्क फॅक्टर कितलो आशिल्लो म्हळ्यार एकल्यान VCRान तो हेड ब्लॉक जावचे एक कडेन हेड ब्लॉक जाले तो लेफ्ट कडेन पुरा कडेन अशें येयला तागेले ते वचून ताका आमी सांगचे तुगेले ते हेड ब्लॉक आशिल्ले ते क्लीन करे म्हणचे तेन्ना लिक्विड मेळटा तांणी करता आशिल्ले केबल ऑपरेटर्सान आनी तांकां एक उमेद येयली मागीर मागीर आतां पळयात पुरो केबल ऑपरेटर तांणीची चॅनल स्टार्ट केला तांगेले चॅनल्स एक्चुअली आमगेले ते लोकल चॅनल्स ताका एक उमेदी फस्ट दिल्लेली तुगेले एक्सपेरिमेंटा निमित्त म्हणून म्हाका दिसता सो ह्या नंतर तूं मास्टर स्टुडियो गेले नंतर मस्त कमर्शियल फोटोग्राफी तुगेले मस्त वर्ल्ड के फोटोग्राफान तूं नंबर 1 आशिल्लो तूं असंख्य शिश्य वर्गाक तयार केला आनी तुगेले शिश्य आशिल्ले कोण आशिल्ले तांणी विंगड वचून विंगड स्टुडियो घाले मस्त स्टुडियोज घाले सगळे आतां गांवां बरे हांगा कोण आसा की मास्टर स्टुडियो भितर काम केलेले मस्त जाण आसा धैर्यार कोणाला की नेमगेल्यार एक कडेन पुढे नाव येता मास्टर स्टुडियो खंयची गांव तांगेले एक
तांगेले उद्यम प्रारंभ जावचे कारण जालें. सो व्हिडिओग्राफी मस्त तुवें प्रमोट केलें. सो एक आयच्या दिसाक आनी तेन्नाच दिसा कंपेर केलें म्हणटलें. म्हळ्यार हांव तुका 90साचे विशीं उलयता आसा. आत्ताच्या दिसाक आत्ता दिसाचे बजेट्स एक व्हडलीक म्हणले कुडले प्री मॅरेज शूट दाखून पोस्ट मॅरेज पोस्ट नटल ते वतले सगळें एक व्हड पॅकेज. सो आत्ताचे दुड्डू आनी तेन्नाचे स्ट्रगल आनी तेन्ना दुड्डू तुका हाजे विशयार कसो म्हण दिसता? पळय एक्चुली तूं रेव्हेन्यू वर्सेस पळयल्यार तेन्ना आनी आत्ताची पळयल्यार मस्त काही डिफरन्स दिसना. कितें म्हळ्यार तेन्नाय पळय व्हडलीक एक फोटो खातीर खर्चिताची आशिल्ली. म्हळ्यार एक सेंटिमेंट विशय तागेले दुवेल वाडलीक की पुतल वाडलीक म्हणटना तो सगळे तागे लायफांत अर्न करनास पळय तागेले स्पेंडींग तो तेन्ना आत्ताय ते चलता. म्हळ्यार दू दत्ता जाल्ली कुडले तिगेले नांवार तांणी वळडिकी खातीर म्हूण ओट करचे सिस्टम आशिल्लें. सेविंग स्टार्ट करता सेविंग्स कर न्हू तसो तांणी वळडिकी खर्च करूंक कसले पळयना तितले जागृते तांणी सिलेक्ट कर कोण बेस्ट प्रत्येक बेस्ट जावका केटरिंग बेस्ट जावका फोटोग्राफी बेस्ट जावका अशें आशिल्लें ऑप्शन. सो तेन्नाय ते तुमकां जावकाल तितले एक म्हळ्यार ऑफकोर्स तुगेले तसले फोटोग्राफराक हायर करता म्हळ्यार तेन्ना वन ऑफ द नंबर 1 फोटोग्राफर तूं आशिल्लो. सो आतांय तितलेची तूं कंटिन्यू केला तुगेले क्वॉलिटी तुगेले टायमली डिलिव्हरी आनी तुगेले एक आजी की अन्नूल फोटो म्हणले कुडले अन्नून काडलेले म्हळ्यार कळटा आमकां. हय आमकां जाल्यार आतां आमगेले फोटोग्राफी आमी पळयता आसतना खंयचे इव्हेंटा फोटोग्राफी तूं काडलेले फोटो आनी व्हडले काडलेले फोटो डिफरन्स आसता. सो ताजे नंतर तूं हे केलो सकड विंगड प्रोजेक्ट्स तूं केले. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा खातीराची तूं केलेले आमगेले टेम्पल्स ऑफ गोवा रामदास कामानेक तुका उमेद दिवन तूं केलें. सो ह्या संदर्भार तुका एक विंगड लोकाक तूं चमकलो. म्हळ्यार पुढे एक सब्जेक्ट तुगे लागीं येता तशें हें तूं सब्जेक्टा कडेन तूं गोवा चमकलो. तूं गोवान भितर आशिल्ले पुरे टेम्पल्स ते मस्त एक्सपिरियन्स तुका फोटोग्राफी पयशी चड एक्सपिरियन्स तुका ते जनांगेले वटू मेळ न्हू तांगेले वटू उलोवचे परमिशना आनी तेंची प्रॉब्लेम्स तेंची पॉलिटिक्स हे सकट तुगेले अनुभवाक मेळ्ळे. ताका समजावन नेक्स्ट नंदगोपाल शेणे मामाले कुलदेवता दस आतां युथ केस बीन तूं 50 एपिसोडा पयशी चड प्रसार जाले ताजे एक्सपिरियन्स आसा तांतू तुका ते मेळ्ळे तुका आशिल्ले चॅलेंजीस. आय थिंक इट्स अ ह्यूज एक एक्सपिरियन्स कसो म्हण तूं हे तूं सांगली पळय हे हांगा दाखून सुरू जाल्लें. कितें म्हळ्यार आमी पुरो ओट्टू गोवा गेलेलीची तेन्ना रामदास मामू म्हगे लायफांत एक 2 जेनाक हांव लायफ टायमान तूं विसरूंक ना. म्हळ्यार मस्त जनान कॉन्ट्रिब्यूट पळय मस्त जनाक हांव म्हाका हे केला हेल्प केला म्हाका एनकरेज केला जाल्यार हे 2 मनीस आसा पळय आमगेले 2 जन आजीकय हांव खंयची वेळार उडगास कसले उडगास काडटा तांगेले उडगास घेता आसा. म्हळ्यार एक 2 रामदास मामू आनी नंदगोपाल शेणे म्हाका दोगे एकल्याक दिसता आसा. आजी म्हगे लागीं आयडिया आसा हांव अशी म्हाका कोरता म्हण उमेद आसा म्हणटना तुका एनकरेज करताले जेन जावका आनी तांतू तृप्ती घेतली. सांगली कुडले कसले ना अशी करता रामदास मामून येवन म्हाका फस्ट सांगिल्लें कसो म्हळ्यार एक आमी हॉटेलांत राबता थंय पेंटिंग्स पळोवन न्हू बरें आमगेले विश्व कोंकणीन तो हॉस्टेल जाता थंय घालूंक थोडे फोटोज जावका म्हण तेन्ना मोहनदास पै आशिल्लो प्रदीप पै आशिल्लो जावका म्हणून तेन्ना रामदास म्हाका कॉर्नर आपन म्हणलो तुवें आशिल्लो थंय म्हणलो अनु तूं वचून एक ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಕಾಣ ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ एक ऑप्शन म्हणून दवरया ते फोटो फ्रेम घालूंक म्हणून हांव कुडले सांगले सर तसं हांव एक करता म्हळ्यार हांगा दाखून हांव गोवा वता म्हळ्यार थंय आस पळय हांव तुमगेलो तपास मागशें हांगा दाखून हांव स्टार्ट करता व्हरता म्हळ्यार जायत रे म्हणलो हांव करता म्हाका एक देवस्थान काडूं गेलें 2 देवस्थान करता इंट्रस्ट वाडता गेलें रामदास मामाल म्हाका निंबूच्या सूर केलं ताणें वयर काम जालें म्हणून सर दत्ता सर आनी एक म्हणल्यार म्हाका आशिल्लें द बेस्ट
वर कशी का म्हणाले म्हणा तू कॉन्सेप्ट एका पण तो न्हू इतले दीस राबून कोरना की कशें केलें तुवें तेन्ना एक पटी रपतना 10-15 days रबला तेन्ना मागीर रपस चमकलो वय मागीर पुरो पळोवन तांकां एक कोण ताका एक प्रेझेंटेशन दिलें ओके म्हळ्यार फोटो काडून ताका दाखयले ते फोटो पळोवन रामदास म्हाका बारीक उसल सुमार एक 50 फोटो बरी 50 देवस्थान कवर केला दिसतो न्हू न्ही ताजे पास चड कवर कोर्स शंबरी वयर केला शंबरी वयर केला तेन्ना वचून तांकां दाखोवन मागीर तुका बुक करतना करतना आमी लिमिटेशन 50 50 केले हय स्टील ते 350 की व्हड लार्ज स्केप बुक ते वय कॉम्फर्टेबल बुक वय. आणि ते साधारण तू 50 देवस्थानाचे प्रति देवस्थानाचे एक मिनिमम एक 7-8 फोटोज फोटोस आसा ब्लोअप्स एनलार्जमेंट पुरे आसता तो आनी इट वॉज वन ऑफ द वंडरफूल बुक एवर प्रोड्युस्ड इतें म्हळ्यार हें बुक मनोहर पर्रीकरान रिलीज केलें गोवांत वय कॉम्फर्टेबल बुक वय आय थिंक आमी ओडटाशिल्ली ताणें पळोवन हें असल काम गोवा गव्हर्मेंटान करता आशिल्लें म्हणून तांणी करली म्हणून रामदास मामान म्हाका सांगिल्लें उडोवंक आसा सर पूण रे अंत भितर कशें म्हळ्यार हे सगळें काम आनुलें हें अंत बुका भितर लास्ट पेजान तागेलें एक कॅमेरा धाडलो फोटो कावून ताका एक कंडापण मोग दिगेलो मस्त मोग म्हळ्यार हांव खंयचे वेळार आस पळय म्हाका तागेले विशीं उलयतना इतली फिलत म्हळ्यार हांव म्हगे लायफांत असल एक मनीस आसा म्हळ्यार एक आश्चर्य जाता म्हळ्यार कितली मोठे एक तागेले एक लायक तागेले टेस्ट ताणें तागेले मी म्हाका कितली पुरो एनकरेज केलें म्हळ्यार ताका इवन म्हाका एक हें पुरो वर्क पळयतना एक वर्ल्डिकेची एक ऑर्डर ताणें म्हाका म्हळ्यार रेकमेंड केलें नारायण मूर्ती दुवेल्ले ते टायमार तेन्ना तेवय गेले अक्षता मूर्तीले ओ असो ऋषी सुनाकाल वर्ल्डिके तू कळ्ळें लंडनाच्या जे प्रायम मिनिस्टर युनायटेड किंगडमाचो ऋषी सुनाक तागेले वर्ल्डीक तूं आमगे टीम गेलेलो हांव ते खेळलेले तशी आनी रामदास माम कशी म्हळ्यार ताका टेस्ट आसा आतां फोटोग्राफी म्हळ्यार ताका ते खूश जाल्ले मात्र ताका लागीं एप्रूव जाता आनी ताका कोरका म्हणटना खंयचे यंगस्टरान तागेले येवन कसले कोरका म्हणटा तो कोणाक ना म्हणटा आनी म्हगेले ताका तितली मोग म्हळ्यार प्रत्येक ताणें एवरी वीक म्हाका फोन करून फोटोज कशे जाला काय जाला इवन बुका वेळार कितली केअर घेतला म्हळ्यार आनी इवन तूं त्या कॅनवासार प्रिंट करून विश्व कोंकणीचे हॉस्टेलां भितर आजी काही कोणी येवन हांगा पळयत म्हाकाय खुशी जाता ते कोणी येवन पळोवन म्हाका सांगतनाच म्हळ्यार आजी काही ते खुश जाता आनी ते बुक विश्व कोंकणी दाखोवन येयले ते आमगेले टेंपल्स ऑफ गोवा बुक हांव इतले आजीक आमी इतली एपिसोड करून टेंपल्स ऑफ गोवा व्हिडिओनी पुरो आसाची आजी काही हांव गेल्ले कडेन ते बूक घेता आसाची सो त्या बुकाचे एक नांदी म्हणयता त्या बुका निमित्त एक नांदी तुगेले गोवा देवस्थानाचे फोटो संबंद वाडलो त्याच टायमार खंयचे टीव्हीन तूं तुमगेले उडपान तूं स्पंदना टीव्हीन तुमी एक प्रारंभ केलेलो देवदर्शन म्हणून देवदर्शन स्पंदना टीव्हीचे तेवे नंदगोपाल शेणे आनी म्हगेली फ्रेंडशीप म्हळ्यार एक 40 वर्सां दाखोवन म्हळ्यार हांव म्हगेले कश्ट पुरो सांगी म्हळ्यार त्या टायमार नंदगोपाल फॅमिली वाडतास आमगेले वाडतास आनी नंदगोपाल आनी आमगेली फॅमिली मस्त क्लोज आशिल्ली आनी नंदगोपाल अन्नाक हांव म्हळ्यार मस्त मोग आशिल्लो तागेले घरकड म्हाका आपोवचे तागेले बसत तागेले नंदगोपाल तागेले नंदगोपाल भाव आले तागेले मोंजेचे फोटो सामी काडले तशी मस्त तागेला आतां नंदगोपाल कशी आसा पळय तितले सॉफ्ट तितलेची तागेला अन्नाले गुण ते ताका आयला तोवय तशीची कसले एक ताका एक छान काम करप म्हणून दिसल्यार मातशी मुखार पळयना हांव ताका आपोवन सांगिल्लें एक देवदर्शनाक सल्प टेंपल म्हळ्यार म्हाका एक चॅनलाक काम करता आशिल्लो हांव सीईओ जावन एक पार्ट टायम म्हगेले फ्रेंडाले चॅनल म्हणून अशें वर्क करता आशिल्लो त्या टायमार म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट म्हाका कोरता आशिल्लें अशें देवदर्शन म्हणून ते दुसरी सांजे वेळार येवन म्हाका चेक दिवन गेला तो ते चॅनला नांवार चेक दिवन कर रे ते काम लायक जावका न्हू लायक कोण करतो म्हणून ते सादारण कितले काय केले तुमी म्हाका दिसता काही 100 वयर देवस्थान केलां हांव तेणी म्हणालें नंदगोपाल इंट्रस्ट कशें म्हळ्यार सुरे देवस्थान मागीर ऍड केला आतां
नंद आता देवदर्शन स्पंदना टीव्हीचे काम ज्याला तू केलेलं आहे वय डायरेक्शन हांव केलें Direction आनी तूं हांव केलें. स्पंदना टीव्हीन तेन्ना सीईओ जावन CEO जावन आशिल्लो वय आणि तू ते हांगाचे म्हळ्यार देवदर्शन ते अबाउट दक्षिण कन्नडा दक्षिण उडपीचे कन्नडा. उडपी टेंपल नवा उडपी डिस्ट्रिक्ट हां. नॉर्थ केनरा हो हां तितली टेंपल्स तूं एक 100 देवस्थान कीचेड ते कितली फेमस जालें म्हळ्यार स्पंदना टीव्हीचे देवदर्शन आमी ती स्मिता शेणै तांत भितर एंकर जावन आशिल्लो तिका गांवाक चमकलेल कडेन स्पंदन माई म्हणून पळयत आसली स्पंदना टीव्ही म्हळ्यार स्पंदना टीव्ही देवदर्शन म्हळ्यार ते एक पुरा जाणां राखून बसून पळोवचे एक प्रोग्राम 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 त्या टायमार आनीक तशीची सोमाल खातीर एक प्रोग्राम केलेलो तो 90 टायमार टायमारी सुधींद्र सोमेले परमपूज्य सुरेंद्र सोमेले हय 90 एपिसोड केलेले म्हणजे लायफान तूं ते एक व्हड अचिवमेंट भाग्य म्हूण लेखता आसा वय 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 ते सोमेले 90 एपिसोड्स कशी जाल्ले वय ते इमॅजिन करूं जायना पण आतां आमी हांगा एक वाराक एक देवस्थान आमी दाखयता आसाची गोवाचे वय एवरी सॅटर्डे एक देवस्थान म्हणून आतां क्लिक जाता आसा यूथ ऑफ GSB तूं वय तांगेली टीम मस्त सपोर्ट केला आमकां बट ते टायमार तूं एवरी डे एक एपिसोड 90 डेसान तूं एवरी डे एक एपिसोड टेलिकास्ट जावका त्या केबल टेलिव्हिजनार वता स्पंदना रे स्पंदना हय. सो त्या टायमार स्पंदना येताना साधारण पुरा इंटरलिंक जालें आयला इंटरलिंक जाला सो जाला नेटवर्क्स इंडिपेंडंट नाच जाला इंडिपेंडंट म्हळ्यार हे सन्न ग्रुप्स वोट जावन एक व्हड ग्रुप जाला हां. तशी एक एरियाचे वोट ते 4 नेटवर्क ओट्टू जाली तांणी अंडरस्टँडिंगार वोट जाले ओके तांणी इंटरलिंक कोण आतां इंटरलिंक आतां तशी आसा सो स्पंदना टीव्ही तेन्ना 90 कार्यक्रम डेली Daily, डे वय. ओके ते कसो टायपार प्रोग्राम आशिल्ले ते साधारण सोमेले सुधींद्र सोमेले विशयार कोण उलोवचे 90 एपिसोड एक एक मनशान उलोवचे उरलोचे इंटरव्यू मात न्ही पुरा तांगेल पिक्चर्स life आनी चडावत हांव काडलेले पिक्चर्स तांणी सोमेल वटोवची म्हळ्यार मस्त उमेद करेक्ट वय आमी स्वामी खंय वताची थंय आमी सोमेल वटोवचे वय वय नेपाळा गेलो हांव वय सोमेल वट खंय वता नाही सोमेल वटोवचे बद्री वतन बद्री सोमेल वट वय तशी आनी ते एक खुशी विंगड आशिल्ली थंय वतना आनी तांगेले आशिर्वचन तांगेले प्रवचन आयकुचे ते पुरा वय वय मस्त ते योग म्हणून ते करेक्ट आनी जे न्ही तशीची सुधीर सोमेल ते एपिसोडाक तितली राखून बसता शेट केन्ना राखून बस सांजवाळ म्हणटना पुरा जाण आतां हें आसा म्हूण सांगून राखून क्युरियोसिटी आशिल्ली आनी आमी ते एपिसोडान तूं कितली आमगेले GSBचे भक्त आसा पळय ताका पुरो आमी ओट्टू घालो पळयला वय वय केला आनी लास्ट आमी लायव्ह दाखयलें ते करेक्ट करेक्ट सो ताजे नंतर हें आयलें आमगेले कोवीड टायम्स आयले कोवीड टायम्सार मस्त मनाचे कश्ट पुराय जाणांक पळयले कोवीड टायम्सार एक लायक एक वरदान शें एक जालें म्हळ्यार आमकां एक इंटरनेटार आमगेले विडियोज चालती करच्याक इंटरनेटार एक चॅनल कोर येता म्हळ्यार एक आयडिया वय एक आयिल्लें म्हणजे यूथ ऑफ GSB मेनली वय स्टार्ट जालें वय वय नरेश नरेश जाले. यूथ ऑफ GSB भितर एक अशी एक देवदर्शना वरीची कुलदेवता दर्शना ते कोणाक रेडी कडेन आयडिया म्हळ्यार हांव लेखले कसा म्हळ्यार पण आतां एक आमी काम केलें कोड्यालचें देवस्थान दाखयलें साऊथ केनरा देवस्थान दाखयलें नॉर्थ केनराचें देवस्थान आमचें गेलें देवस्थान वय. पुरो दाखयलें म्हाका दिसलें कुलदेवता दर्शन आसा पळय एक कोरगांव म्हणून आजयेची कुलदेवता म्हळ्यार कुलदेवाला एक थंय देवस्थान कसं आसा ते कोरगांव म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आयलें आतां आमी कुलदेवता दर्शन म्हळ्यार कुलदेवता देवस्थान कुलदेवाला पुरो दाखयतात ताजे ओट्टू ते हिस्टॉरिकल टच खेळटा करेक्ट म्हाका तकीद जावन म्हळ्यार ताका तकीद जावन रोहित पलगांवकर मेळ्ळो वय तेवूय तुमगेले हांग दाखून ताका कॉन्टेक्ट्स मेळ्ळे ते बुक्स विश्वकोंकणी दाखोवन हांव बूक करतना वय वय तेन्ना पुरा हें पुरो म्हाका बुका वेळार पुरा कॉन्टेक्ट्स मेळ्ळे वय तशी तो हिस्टोरियन वय तशी आमगेली टीम एक स्ट्रॉंग टीम एक बिल्डअप जाली वय वय तशी यूथ ऑफ GSB वचून हांव नरेशाक मेळ्ळो वय नरेश म्हणलें लायक टॉपीक आमी कोरया म्हणून तशें हांव कोरून दिता टेलिकास्ट वय नंदगोपाल शेणे मामा एडिटींग हें पुरो ते कोरून मागीर न्ही तांत भितर म्हाका दिसता नंदगोपाल शेणे मामाले एक ड्राईव्ह आसा पळय ते हें करका कुलदेवता दर्शना करका म्हण आज बरें ना आज खंय चमकला रे आज फस्ट तागेले तो कोणाक इंट्रोडक्शन करता नासता पळय फस्ट त्या कुलदेवता दर्शना विशीं सांगता कितें म्हळ्यार
पयलीं गोवा आमी वतना गोवा CM वय, वतना. मिटींग आशिल्लें आमगेलें विश्वकोंकणी खातीर आपोवचे खातीर चमकलेली तेन्ना तेन्ना ताणें आमगे बूक दाखयल टेम्पल्स ऑफ गोवा दाखयल तो कंप्लिटली हें जालो एक पण शॉप वय. चलता इट लायक वर्क तुमी केला म्हणून सो इमिडिएटली नंदगोपाल शेणे मोमाड म्हणून आमी यूथ ऑफ JSBरी 50 एपिसोड कुलदेवता दर्शन केलेलें आसा म्हणून सांगून मागीर ताजे तूं पयलीं एपिसोड सान कडून वय, कोंदील वय. पळय फिल्म वय फिल्म ते ताका दाखोवचे खातीर तो येदर राबून दाखयला सी वेन एवर नंदगोपाल शेणे टेक्स अप एनी वर्क म्हळ्यार कसं एक वय. टायपाचें ताणें प्रमोट केलें सपोर्ट केलें म्हणजे जाल्यार तो तांचे एंड टू एंड पळयलोट आसता एंड टू एंड पळयता आनी तितले केअर घेता वय सो कशें जालें एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें कुलदेवता दर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हांव नंदगोपाल शेणेले तागेले ते इंट्रस्ट आसता पळय आतां गोवान तूं वतना खंयची जाल्यार सांगतना आनी हांव कनेक्ट कशें म्हळ्यार आतां देवदर्शन देवगिरी देवदर्शन करेक्ट ते अशी कॉन्सेप्ट म्हगेले मत्यांत येयले तशें नंदगोपाल रायट पर्सन आनी देवान ताका मस्त भक्त तो वय देव स्वामी म्हळ्यार मस्त ताका वय तागेले वचून हांव अशीची सांगतना अशी जाल्लें म्हाका म्हळ्यार एक मुजगराय आशिल्लें वय म्हळ्यार एक पण देवदर्शन दिग्गज राक्षी नाचता वय इतले व्हड एपिसोड केला पास वचून आगे लागी सांगची कशें मागीर लागला म्हाका एक मनच अशी कुलदेव दाखोवका जनाका म्हणून जनाले इंट्रस्ट आसता आनी म्हाकाय ते गोवान तूं ते रिसर्च टायपार एक एपिसोड्स प्रेजेंट कोरका आनीक आमी करूंक मेन कारण कसं म्हळ्यार गुरू एक कोणूय करना ते टॉपीक करेक्ट तूं सगळे जन तूं पळय वय वय इतली एपिसोड्स आतां आमी खंयची तूं सांगल्यार वय तुका हांव लायनार सांगल्यार ते आज काही कोणूय करना करनातील तांणी प्रयत्न करून सगळे जाणांनी एक 2-3 एपिसोड वय म्हणजे 50 एपिसोड गोवान तूं गोवा टेम्पल दाखय इट इज व्हेरी चॅलेंजिंग कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोत आसा हांव गोवा संपर्क आशिल्ले निमित्त तांचे देवस्थान म्हळ्यार एक तांचे आडळीत मंडळ जिवो ते एक इंडिपेंडंट बॉडी आमगेल वरी हांगा वरी गव्हर्मेंट अंडर की एक ऑन टेम्पल एसोसिएशन अंडर की तशें कसं ना ते एक इंडिपेंडंट बॉडी आनी ते एक पॉलिटिकल हें तें एक डोमेन ते पॉलिटिकल ते डेमोक्रेटीक एक इलेक्शन्स जाता हे पुरो जाता तशें हांव ते एक थोडे तुका बॅरियर्स आसा भितर वचपाक इजिली तुका मेळना तूं इजिली वचून पाय म्हाका शूट कोरका म्हळ्यार दिनात सो देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस तूं प्रती एक हाका चॅलेंजिंगली तूं वचून तांकां मेळून तांगेलें परमिशन घेवन एनॉर्मस एफर्ट इट्स जस्ट नॉट ए गोईंग अँड शूटिंग ते वचून शूट करची मान न्हय ताजे वटेक एनॉर्मस एफर्ट बॅकग्रावंड वर्क रिसर्च वर्क एक लायक एक प्रोडक्शन ते तसं एक काम करता आसतना कसं एक सांगचे तसं एक व्हड एक उडगास जोवस की कसं मस्त आसता मिगेल 50 एपिसोडान तूं तुका प्रती एक एपिसोडान तूं मिगे लागीं तितली स्टोरीज आसा तेंचे म्हळ्यार प्रती एक एपिसोड काडटना पळय तुका कितले नॉलेज तांचे मेळटा म्हळ्यार आनी तुका जेन्ना मेळची तुवें आतां तो बोडले तांची कमिटी एक देवस्थान आमी 1 वर्स वेट केलेले आसा हय म्हळ्यार तांणी इवन हांव खंयच्या देवस्थानात जे उरलो आयला पळय त्या देवस्थानान तूं वापस परमिशन मेळटना तांगेले मॅनेजमेंट चेंज जावन आनीक मॅनेजमेंट आयले आसा जाल्यार गोवन्स कशें म्हळ्यार मस्त मोगाळ जनता न्ही ते गोवंत आशिल्ले जेन कशें म्हळ्यार तुका मस्त मोग करता तांणी बट तूं तांकां तूं कसची कामां करतास तुगेले आयडी पर्पस तूं क्लीन आसपाय तुगेले पर्पस तुगेले समज मस्त पळय करताचे आनी तो मिगेल टॉपिकान हे आमगेले कुलदेवता दर्शनान कसं जालें म्हळ्यार फस्ट गेल्लोच आमगेले दामोदर देवळान गोंयचे साहेब हय गोंयचे साहेब फस्ट म्हळ्यार म्हाका नंदगोपाल शेणे एक दोगांक एक मन आशिल्लें म्हळ्यार थंय देखून स्टार्ट जावका आनी नेक्स्ट माळशेलांग वचुका तशें पुरो मस्त आमगेले प्लॅनिंग आशिल्लें तशी थंय वचून नंदगोपाल म्हाका म्हणलो तूं वचून दामोदरा दाखून सूळ करी थंय पळय आमकां ते व्हड देवस्थान थंय दाखून माळशी काडून ताणें तागेली एक आयडिया सांगले आनी तो म्हाका वतन एक म्हणलो तो वतन थंय एक भानुदास ते राखंड म्हणटाचे
ते भानूत असा एक प्रार्थन करून वच म्हणून हम्म. ताण सांगिल्ल्याक नंदगोपालान मिगेलान नंदगोपालाले कसले आमी आयडियाज इम्प्लिमेंट करत कसले एक विशेष एक देवाला एक घटन थंय दत्ता हाण सांगिल्लें तशी वचून हांव ते प्रार्थना करता नेक्स्ट ते आमगे ट्रस्टीला वचून गेले ट्रस्टीन आमकां मस्त उमेदेर स्वागत केलें आनी लागीं रब्बोन वचीत आनी तेन्नाची रब्बोन आमकां प्रसाद दिले हांव हांगा लागून स्टार्ट करा हांव केलें अशी ती उरलो लागला नेक्स्ट शूट करा हाका लागून स्टार्ट करा पण थंय दाखून आमी स्टार्ट केलें ते जर्नी सादारण म्हाका दिसता हे बूक आनी हे सादारण 10 वर्स दाखून नाशिल्ले एक 10 वर्स दाखून हांव गोवाचे पडले तशी करता आसा एक देवस्थान पळयतना कितली खूश जाता म्हळ्यार तितली चंद खंडीत देवस्थान आसता सो अनु तुगेले एक कसं म्हळ्यार एक सरफेस लेवल डिस्कशन्स आमी म्हणटात कितली वेळ जालो आमी इतली वेळान उलयता आसाची जाल्यार म्हाका दिसता हें एक सरफेस लेवल डिस्कशन्स आनी एपिसोडा भितर आमी वापस मेळका आनी तातूंत भितर प्रत्येक कडेन आमकां हातूं कितली भुताचे काणयेचे म्हळ्यार भुताचे कोलाज शुटींग मस्त विंगड क्लायंटा खातीर केलेलें आसा ताची मस्त काणी आसाची समुद्रा विशयार काणी आसा मस्त समुद्रान तूं शुटिंगाचें मुखाला ताजे विशयार काणी आसा पॉलिटिकल लेवलार तूं मस्त काम केलां आतां आमगेले देशपांडे साहेबाले भितर तूं मस्त काम केलेलें आसा ताजी मस्त काणी आसाची प्रदीप पै लोटू मस्त काम केलेलें आसा तेवूय काम मस्त विशय उलोवचे आसा सो आमी अनेक पंता वापस मेळया अनेक पंता अशीची पोट भरी उलया म्हाका दिसता तुगेलें एक मोगाळ व्यक्तित्व तूं क्लायंट तुका सर्वस्व खंयच्याय कारणाक क्लायंटाक मना बेजार जावचें ना जें म्हळ्यार तुगेलें एक ध्येय आनी ताका खूश जाल्यार म्हाका तितले संतृप्ती म्हळ्यार एक तुगेलें भावना हें एक तुगेलें स्थान स्थिरस्थायी कोण दवरला ह्या फिल्डांत कोणेय अन्नू ओटू एक पंत संबंद वंडेल म्हण जाल्यार कोणेय आनी कडेन वचचें आलोचन ताय करना तशें जावन तुगेलें एक मोग तुका जनान दवरलेलो मोग तूं जनान दिलेलो मोग अशीची तुगेले लायफाक एक विशेश अर्थ तुका मेळ्ळेलो आसा तुका हांव अभिनंदन सांगता कित्याक म्हळ्यार हे गडी 46 वर्साचे 46 इयर्साचे आनी मुखार 50 वर्स जावचें आसा तुगेलें काम आनीक जनजनीत जावो तुगेलें चिरस्थायी जावचें आशिल्लें असलें काम देवदर्शना कुलदेवता दर्शना सर मस्त कडेन तुगेलें मी जावो म्हूण हांव तुका अभिनंदन सांगून आयचे हे कार्यक्रम हांगा समाप्त करताची मुखारचे एपिसोडान तूं अनेक गेस्टां लोटू आनी अनेक पंता अन्नू लोटू मुखार दिसारी तशीच विंगड आमगे समाजाचे विंगड गण्य व्यक्ती साधन केलेले व्यक्ती तांगे लोटू आमी हे पॉडकास्टार उलोवचे आसाची एक लोकाभिराम मस्त आरामसे आमी उरलो न्हू तांगेल लायफा भितर जावचे एक क्षण तांगेल सन्निवेश तांगेल एक्सपिरियन्स हे कलेक्ट करचे एक संग्रह करचे एक मादरी ते जावन तुमकां इतलो वेळ आमगेले कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां नमस्कार अनेक पंद मेळ्या.